Yes. Congratulations and thank you, Master. Thank you, Nancy. धन्यवाद सर. आता मी विनंती करते रोहित श्रीमंत चारी. थँक्यू सर. थँक्यू सर. मनपूर्वक आभार. आणि पुढचा जो काळ आहे तो त्यांनी इथे मुलांच्या सेवेसाठी दिलेला आहे. तेव्हा जोरदार टाळ्यांनी त्यांनी आपला बहुमान सर्वांनी त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन आत्ताच ज्यांचा सन्मान झालेला सेवानिवृत्तीद्वारे ते 2 शिक्षक ज्या भुरग्यांक असं त्यांचे गुणगौरव केले ते सगळे भुरगे तुमकां सगळ्यांक जे भुरग्यांक जेन्ना कांयच कळना तांकां भाशा म्हटली जर जाल्यार भाशा कितल्यो वेगवेगळ्यो आसता. आपली भाशा कशी, दुसरी परकी भाशा म्हटल्यार ह्या गोष्टी बद्दल कांय ज्ञान नासता आनी त्या भुरग्यांक घडोवप एक मोठें कार्य. सो आमी फक्त पगार जास्त घेता आसतले पूण जे महान कार्य करपी शिक्षक ते प्रायमरी मुळावे शिक्षक भितर आमची आवड पयली येता. सो थोड्योश्यो गोष्टी सहकारा बद्दल सांगूंक सोदता. आमी पळयता स्लोगन आसा हेजेर सुद्दां पुन्हा सहकार आनी उद्दार. आनी ही सहकार चळवळ खूबच पयलीं सुरू जाली. जगान म्हणजे भारतांत जावच्या पयलीं आनी खूब पयलीं जगान जाली. पूण भारतांत जाली 1952 स्वातंत्र्याच्या पयलीं. आनी गोंयांत जशें विकासान सांगलें ही चळवळ गोवा स्वातंत्र्या नंतर चड उबारी गेली. आनी जशें तेणी म्हटलें की ही संस्था 1962 स्थापन जाली. आनी पयलीं म्हणजे तुमकां सगळ्यांक गर्व आसपाक जाय की कोऑपरेटीव सोसायटी जी सॅलरी अर्नर्स प्रायमरी शिक्षकांची स्थापन जाली तिजे तुमी सभासद आनी जी आजून पर्यंत सगळी प्रॉफिटान आसा. ह्याच टायमार हांव सांगपाक सोदता की हालींच एक रिपोर्ट आसलो नवीन टायम्सार सुद्दां न्यूज आसली कित्याक पयलीं हांवें मराठी पेपरार वाचलेली की गोंयांत चलपी संस्थेंतल्यो 40% संस्था सद्या चलता आनी जे रजिस्टर जाल्ले भितरले 7% सुद्दां बंद पडले. त्या 40%तले परत नफा कायद्यान चलपी सोसायटी खूबच कमी आसा तरी 20% आनी त्या 20% तुमी आसा म्हणजे खरेंच तुमचें अभिनंदन करपाक जाय. सो ह्या टायमार हांव तुमचें अभिनंदन. It is an honor to stand here and receive the felicitation through the Bicholim Taluka Government Primary Teachers Cooperative Credit Society. I sincerely thank you for felicitating us. I also want to appreciate your initiative for felicitating us, as it not only encourages us but also motivates us to do better in life and aim higher. Lastly, just want to say that thank you for supporting us, and ending by a quote by Swami Pramukh Maharaj. He said that in the good of others lies our own, in the joy of others abides our own. Thank you.